नातलांची परब सुरू झाली आणि पुराय गोय दिव्यांच्या उजवाडात झगमगूंक लागले। सोमारा मध्यान मिस जातकीर लोकांनी एकामेकांक नातलांची परबी दिली। बेबींक, दोदोल, पेराद, नेवऱ्यो अशी कितलीशीच गोडशी खाऊन एकामेकांची तोंडाक गोड केली। खरे गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार कोणे दर्या देगांचेर वचून नाचगानी करची न्हय, गांवांनी भोंवडी मारून नातलाची परबी अणभवची। सोमारा मध्यान राती क्रिस्तांव भावा भयणां इगर्जींनी गेली। पाद्रीन शेरमाव सांगले, देवाची गितां गायली, जेजूचे प्रतिमेचो उमो घेतलो। मिसा उपरांत एकामेकांक परबी दिली। मंगळारा दिसभर एकामेकांगेर वचून सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकामेकांक नातालाची परबी दिली। वस्तूंच्या मोगान पेटून वचू आमची काळसां देखून आतां दुतां बरोबर आनी स्वर्गींच्या स्वर दरबारा संगाती मी किर्तन निरंतरी आनी आनंदान गायता। गोंयची घरां नातालाच्या परबेन नटल्यात, सजल्यात। घरा मुखार गोटे उबे जाल्यात, नखेत्रां आनी लायटी घालून घरां जगमगल्यात। ते भायर गांवच्या तरणाट्यांनी भौशीक सुवातांनी अभिनव पद्दतीचे व्हडले व्हडले गोटे उबारल्यात। ते पळोवपाक आतां लोकांची गर्दी पडटली। पळयात म्हापशे आनी मडगांवच्या कांय वाठारांनी उबारिल्ले गोटे। गोवा 365 टीम।